स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु। सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे। अपत्या परिपाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, मनापासून नमस्कार तुमका। कशी झाली दिवाळी ताचबद्दल थोड्या वेळानं मी डिस्कस करूया। दिवाळीचे महत्व हेंका पळोवया जी जाल्यार तुमगेल म्हाका गोतना म्हाका मस्त आय मिस्ड माय सेशन्स। माय सेशन्स केले म्हळ्यार हांव उलयता म्हूण न्हय, रादर अवर सेशन्स दासबोदाचे जे आसा न्ही आवसुल्या थंड धूर जाल्यार कशें जाता तशें दासबोदाचें विवेचन करना जाल्यार म्हाका चैन पडना जालें। म्हणटा ती कल्याचेर अवलंबून राबूं नये म्हूण। खंयच्याचेर अवलंबून राबन आसतना निखळ आनंद घेवंक म्हूण। तरीके कशी की बा हांव कबूल करता म्हाका अजुनूय म्हळ्यार तांचें एक प्रकारचें एटॅचमेंटशें आसा आनी ताजे बद्दल विवेचन करता म्हूण दिसता, वाचका म्हूण दिसता, ताज्या आचरणांत हाडका म्हूण दिसता, सगळ्यां वटेन तें शॅर करता म्हूण दिसता, सगळ्यांनी मेळून दिवाळी साजरी करुया म्हूण अशी मनांत येता। तेमिती तुम सगळ्यांक हांव मिस केलें लास्ट वीक। आतां गोतना कितले जाण येतात म्हूण हांव कांय पळयना जाल्यार आतां आमी मुखार सरया। आज 132 मनाचे श्लोक आसा। म्हणटो असो समर्थ म्हणटा ती पहिले श्लोक कल्लो आशिल्लो तो पयली चिक्की घेता।
भजाया जनी पाहता राम एकू, करी बाण एकू मुखी शब्द एकू, क्रिया पाहता उद्धरे सर्व लोकू, धरा जानकी नायकाचा विवेकू. जय जय रघुवीर समर्थ. हांगा रामागले एक पत्नी व्रत, एक बाणी, एक वचनी, हे सगळे नमुन्याचे विवेक तांचो केल्लो. ते आदर्श वागणे आमी करका आणि त्या आचरणांत हाडूक आमी ताका भजन करका. भजन म्हळ्यार कले की ताका चारित्र्य आमच्यान यावं म्हणून आमी त्या श्रीरामागले चिंतन करका, मनन करका. आत्ता समर्थ दुसरे हांग सांगता ती आमी वागतना दैनंदिन जीवनात कशी वागका म्हण. विचारूनी बोले विवंचूनी चाले, तयाचे निसंतप्त तेही निवाले, बरे शोधल्या वीण बोलो नको हो, जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहो. तरी नित्याक आमचे व्यवहार करता ती कले ना कलेपणी आमकां उलोवंका लागता किंवा एखाद्या सभेंत उलोवंका लागता. आतांका विचारूनी बोले विवंचूनी चाले. विवंचन म्हळ्यार कले की विवेचन आणि प्रवचन हातूंत फरक आमी पळोवंका. प्रवचन म्हळ्यार संतांनी बरयल्ली वचनां आसत न्ही, तांचे नुस्तें ट्रान्सलेशन किंवा ताजे पारायण म्हणा हें, आनी ताजेर थोडक्यान ताजोच अर्थ ट्रान्सलेट करून सांगतात, प्रवचन म्हणटात. म्हळ्यार दुसऱ्यांगेले वचनाक थोडे एक्सटेंड करून हें करचें. जाल्यार विवेचन म्हळ्यार कळ्ळें की तें आमी कशें आचरणांत हाडलें, तावळे आमकां कशी फायदो जालो. हें दासबोध म्हळ्यार समर्थांगेलेंच विवेचन आसा. तांणी सगळे नमुन्याचे भगवद्गीता घेतल्या, गुरुगीता घेतल्या आणि सगळे उपनिषदांत सार घेतल्या, मदें मदें ते श्लोक घेतल्या, ती सगळें घेतल्या. जाल्यार ते खंयचे एक ग्रंथाचे अशी ट्रान्सलेशन ना. जशी की ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वरी ही मराठी टीक आसा भगवद्गीतेचेर, बेस ताच भगवद्गीताच. हांगा हें कले प्रचिती तें सगळें हें सारपूर्ण आपणे कशी आचरणांत हाडलें आनी त्या आचरणांत कशी हाडका बाकीच्यान सुद्दां. प्रापंचीक लोकांनी सगळे नमुन्याचे लोकांनी ते कशी हाडी येद. आत्तां आमी खंयची स्टेजार आसत मनाच्या अवस्थेंत आसा ती ते कशी मुखार मुखार व्हरी येद आनी व्हरू जाता हें तांणी अगदी आत्मविश्वासाने आमकां सांगलें. कल्ल्याक तांणी स्वता तें आचरण केलें, तांणी स्टडी केल्लें आनी तें स्वता आचरणांत हाडून तें आचरतना आमकां कसले अनुभव आयले त्या अनुभवा सकट ते आमकां तें सोडोवन सांगतात. तेमी तें जास्ती वंद्य जाता. तशें ते सांगतात तुमी तेंच करात बाळांनो. जेन्ना केन्ना तुमी उलयतात न्ही, हांगा शारदेगेल म्हत्व आसा. आमकां दासबोधान सुद्दां आमी खंयचो हें घेतला आतां मंगलाचरण म्हणून दशक 7 समास 1 मंगलाचरण हातूंत गणपती गेले अधिष्ठानाचे बद्दल आसा आनी शारदे गेले अधिष्ठान आसा. जो अर्थ आमकां समजता, जी जाणीव आसा, विश्वव्यापी जाणीव. जाणीव म्हळ्यार तांणी सांगलें की समजा एक हाजे माजर उंदराल मागशी लागले तरी उंदरूय धांवता माजरय धांवता. माजराक भुके जाणीव जाता, उंदराक भये जाणीव जाता. जाल्यार जाणीव ही एक आसता आनी ती जाणीव हें गणपती गेलो अधिष्ठान आसा. ती जाणीव मनुश्यागल मनांत सतत जागृत आसता. ताज्यान कल जाता आमकां ज्ञान मेळोवची अथातो ज्ञान जिज्ञासा. तशी ज्ञानात जिज्ञासा तयार जाता ज्ञान मेळोवची गणपती गेलं आवाहन केलें. आनी कड्डेरी तें मेळयलें 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 नोळीत बसूं जायना. तेमी श्रवणम कीर्तनम ही दुसरी भक्ती आसा. तर मेळ्ळें ज्ञान कोणाक कोणी सांगका अशी जाता. पोट्टान दवन कोणाक सांगू नाका हो म्हणून गुपी तेका सांगिल खंय. तें पोट्टान दवन दवन ताका पोट दुखच्या लागलें. शेवटी तो जंगलांत वचून एक झाडा लागीं वचून तां झाडाक सांगलें खंय कोणाक सांगू नाका हें अशें आसा म्हणून हडान सांगलें. तावळ ताका एकदम हलकी दिसलें. तशी तें ज्ञान नुस्तें कमोवन आमी उपयोग ना, तें आमी आचरणांत हाडून उपयोग ना.
आमी तें दुसऱ्यांकय सांगता दीप 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 प्रज्वलित करका तशी. तर हांगा तांणी सांगलें तें सांगतन कशी करका, विचारूनी बोले विवंचूनी चाले तयाचेनी संतप्त तेही निवाले. आतां शारदेगल अधिष्ठान येता ह्या श्लोकांतून. म्हळ्यार कळ्ळें की शब्द रूप दिवन भाशा रूप कसलो मनेज घेवंका, उलयतना कशी उलोवंका. हां तावळ चारी वाणींचो आमी उपयोग करता जे स्फुरण जाता. शारदे गेले नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा. पहिले फंत आमी पळयले चत्वार वाचा म्हळ्यार कळ्ळें चार म्हळ्यार परावाणी आसता जे एक नमने हें जाता इम्पल्सीव स्फुरण जाता. कल्ले घडलें बा हाजे बद्दल किंवा कल्ल्याक दिसलें सांगका म्हणून. हां तरी एक नमुन्या हय सांगया सांगया अशें एक नमुन्याचे उर्मी येता. ती नाभिस्थानारी परावाणी म्हणटात ताका. तांतूं उद्भव जाता कड्डेर आमी तांचे विचार करता ती ते पश्यंतींत हाडटा ती. पश्यंतींत हाड न्हू. पश्यंती म्हळ्यार कळ्ळें पश्यंती हान तूं कळ्ळें आसता की प्लुरल ऑफ पश्यती. हां दृश्य पश्यती. आतां ते पश्यती म्हळ्यार पळोवचें आनी पश्यंती म्हळ्यार नमुन्याचे गोश्टी आमी पळयतात मस्त पळयतात प्लुरल म्हणून ते पश्यंती. ते हृदयांतूं तेंचे स्फुरण घेवन आमी तें पळोवचें की ह्या वेळार हें उलयल्यार बरोबर आसा की कळ्ळें हें स्फुरण जाल्लें हाका शब्द रूप कशी दिव्येद कशी मुखार सरयेद. तर आमकां सम ही गोश्ट कळ्ळ्या की ना, सम पॉयंट आमी इम्पल्सान जस्ट आमकां दिसलें स्पर ऑफ द मुमेंट चिरकी जाल बा कोप आयलो एकदम कप्पान कळ्ळें कोणी म्हण सोडलें कड्डेर ते हार्टाक वट्टे पडटात न्ही मनाक ते इत्ती केल्यार वचना तेमी ती तोंडा भायर शब्द काडटना हे चारी अवस्थान थावन तो शब्द वचका लागता, तो विचार वचका लागता. रादर विचार स्फुरण जाता ताचो विचार जाता. विचार खंय आसता पश्यंतींत आसता. त्या विचाराक शब्द रूप त्या वेळार तितलें आयिल्लें आसना जाल्यार आमी ताजे योग्यायोग्यतेचे विचार करतात की हें आतां ह्या घडयेक सांगल्यार कल जायद सांगचें आवश्यक आसलें इतलेंच उलोवंका की आनी कले उलोवंका. हांव म्हणटा तशी हांव जें सांगू वतस तें हांव स्वता वागतवें हें पयलीं पळोवंका. म्हळ्यार आत्मविश्वासान सांगचें जाता. आनी जर ना हाका कले सोल्युशन ना ह्या प्रॉब्लेमाक तरी आत्तां सांगचें नाका. आजची वाट पळया आनी नामस्मरण करया आनी त्या मार्गदर्शन घेवया सद्गुरूंगलें अशें दिसता. तर कल करया कोणाक कोणी जाणट्यांक विचारया. हां वेव्हारान सुद्दां हें करपा लागता. अध्यात्मान तरी करपा लागताचीच कल्या म्हळ्यार आतां आमचेच लोकांक हांगा विवेचन करूंक बसयल्या. हां CCTV कॅमेरा सगळे कडेन लायतात न्ही तशी सगळे कडच्यान लोक आमकां पळयता ती आनी सगळे लोकांक आमी गोत्त आसतात सुद्दां ही व्यक्ती कोण आसा. हां तावळी ती तशी वागता की ना कसले प्रसंग आयले हें पळयता ती. आनी तें पळयनी जाल्यार पळयल्यार आनी जर आमी सम वागग न्ही ती आमगेली जबाबदारी आसता जाल्यार आमी मनुश्य आमी ह्युमन बिंग्स आसा ती. वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट. कोणें कळ्ळें म्हळ्यार अनसर्टनिटी आसा न्ही इट इज व्हेरी सर्टन इन एवरीबडीज लायफ. खंयची वेळ कशी येता सांगू जायना. तेमी ती प्रत्येक फंतां आमी करेक्टच आसतात अशी ना पण आमी कले उलयतना शक्यतो आमी वागिल्या वेल्यानच आमी उलयल्यार आमी आत्मविश्वासाने आमकां कशें अनुभव आयलो म्हणून सांगू जाता. कोणाकय ते विचारूनी बोले. म्हाका कलो मुद्द कळना बा कले तरी वाद विवाद जालो कोणें म्हाका तुका हें येतवे हें म्हण न्ही म्हणून ताळो म्हणटा ना हांव एक क्लासिकल पद म्हणा म्हणून. तर ना म्हाका येना. तंबोऱ्याचेर पद म्हणून ना म्हाका तितली येना पण हांव म्हणू शकता. हांव भावपूर्ण म्हणू शकता तर जायत म्हणल्यार म्हणून अशी कर न्हू जें म्हाका खरें येता न्ही तें प्रामाणीकपणान प्रस्तूत करचें. हां ताका विचारूनी बोले विवंचूनी चाले म्हणटा. म्हळ्यार विचारपूर्वक शब्द पश्यंतीन घेवन तो पश्यंती म्हळ्यार पळोवचें त्याच विचाराले आनी कड्डेरी हगूर ताका शब्द रूप दिवन त्या शब्द रूप शब्द भांडार बरोबर आसवे आपण येवजुलेले म्हूण तो विचार करता. आनी कड्डेरी ताका वॉयस मॉड्युलेशन म्हणटा तें कोण पळोवंका आनी कड्डेर ते तोंडांतल्यान भायर काडटा.
म्हळ्यार कोणाकय दुखतल मनाक अशें आसूं नये. आमगेल शब्द आमगेल वाच अशी आसता की स्नेहपूर्ण. दिवाळी जाल्ली आतां पयलींची, हां, दिवाळीक दिव्यांची लायन लायली आमी, बरोबर. तशी आमकां मनांत आमी दिवाळी करता. तरी ताजे बद्दल हांव सांगता की मुखार तांणी सांगल्या बरें शोधल्या विण बोलो नको. बरोवच्या उलोवच्या गेल्यार कोणागेल वायट गूण सोदचे पेक्षा बरेची सोदका. वायट गूण केन्ना पळोवं नये. वायट गूण प्रत्येकांत आसतात, आमचेर सुद्दां आसतात. तेमी बरेंच कोणा बद्दल उलोवंका, कोणाक प्रोत्साहन दिवंका, कोणागेल एकल्यागेल पूण दीप जळोवंच म्हळ्यार शेवटी पेटोवंच म्हळ्यार कल्लें. दिपान कल जाता दिवाळीक. सगळे कडेन प्रकाश पडटा. आळवी दीपराग कोणीक, हां, त्या दिसू तें पद घेतील म्हाका दिसता, म्हाका लक्षांत ना आतां. हां, ओजस्वी तेजस्वी त्या झरे मुखातून ओजस्वी वाणी, आळवी दीपराग कोणी, आळवी दीपराग कोणी. आता त्या वेळा कशी जाता ते आळवी दीपराग कोणी म्हळ्यार, हां, सूर ऐकुनी आमी जे उलयता ती ते सूर आयकना पडकल जावं का. सूर ऐकुनी दीप लागले, दीप लागले. ज्या ज्या लोकांनी आयकल की तांगेल मनांत दीप प्रज्वलीत जालो, ज्ञानाचो दीप प्रज्वलीत जालो. जे आमी सांगतात ते तांकां पटच्या लागले. हां, ना तेल ना बाती तरी आत्मज्योती नजर ना आवे. त्या आत्मज्योती थोडी तरी जागृत जाली. म्हाका आत्मज्ञान जाय ही जिज्ञास जागृत जाली. निदान तितले जरी जालें न्ही तरी कल्लेपणी श्रोत्यांनी कल्लेपणी घेवन वचपाक ही एकच प्रामाणीक इच्छा समर्थांगेले आसा. आनी समर्थांगेले एक पायीक आशिल्ली न्ही ती, दास आशिल्ली न्ही ती, मोगलाय मनान तेंच आसा की आमी इतले कळकळीन सांगता ती प्रत्येकाने तें घेवन वचका घरांतून आनी ताजो वापर करता अशी. तरी तांणी सांगलें विचारूनी बोले विवंचूनी चाले तरी कल जाता, तयाचेनी संतप्त तेही निवाले. मस्त जाणं अगदी म्हळ्यार कोपून कले उलोवंचे आयिल्ले आसतात आमचेलागी. तावळी आमी फटकन जवाब दिनासतना कल खूब हेंचे सहज आसता आमकां सुद्दां कोणें तशें केलें. पण त्या वेळार विंगेन तेमकां म्हळ्यार कळ्ळें 2 मिनट भितरी हांव कोण, हांव कोण, हांव आत्मस्वरूप आसा. तोवय तागलांतूय देव आसा. तर तो कल्ले सांगता, तो कल्ल्या कोपला तागल भुमिकेंत वचून हांव पळोवंका आनी ताका थंड करच्या पळोवंका. उज्ज्यान ताणें तेल घालचें न्हय, वय की न्ही. तामी समज जर उलयली, प्रेमान उलयली, हां, तावळे कल जाता दीप दीप उजळती, स्नेहे स्नेह पाजळती. स्नेह म्हळ्यार तेल आनी स्नेह म्हळ्यार प्रेम. प्रेमाने प्रेम पाजळता म्हळ्यार कळ्ळें प्रज्वलीत जाता. ताजो प्रकाश पडटा, प्रेमाचो प्रकाश पडटा आनी तें कल जाता की प्रकाश झोती वाडे हसले, अमावस्येच्या घन अंधारी, पौर्णिमा सदनी. घरांतून इतले दिवे लागले, अमास आशिल्ली, दिव्या अमास, तावळी दीप लागले आनी सगळे कडेन उजवाड अमास आशिल्ली सारकी. तशी कोणागेल मनांत एक नमन्याचें लो फील जाता आसता, अंधार आसता, अज्ञान आसता, हां, तें वचून ताजेच तेल आनी वाती कोरून आमी ती पेटोवंका. म्हळ्यार ती वाती जळून वता, अज्ञान जळून वता आनी ज्ञानाचो दीपक अशी प्रज्वलीत जाता, उजवाड पडटा. तर हें जर केल्लें तरी बरें असले शोधिल्या विण बोलो नको. नाकरे चेडा एकदम कले कोणें कोपून आयल्यार तांचेर तुवें कोपान उलोव नाका. उज्ज्यान केन्ना तेल घाल न्हय, हां, उज्ज आसूं न्हय, दीप आसता. दीप म्हळ्यार कळ्ळें मंद जळतलो दिवो, मंद जळटा आनी तो अज्ञानाचें हाजें अंधकार ना करता. कापूर बिपूर तरी घाल्यार एक नमन्या परमळ येता ती, अगरबत्ती लायल्यार. तशी सुवासीक सुगंधी सकाळ म्हणटा ती, सुगंधी सकाळ, दिव्या सकाळ अशी
हाजे दिवाळी पहाट म्हणून मस्त जाणांनी साजरी केली आसतली, पद बिद म्हण वय की नाही. हे जी दिवाळी आसत तर ती सगळ्यांतले बरे पळोवचें, सगळ्यांक फुंकर मारच्या पळोवचें. तांगेल मनाचेर आमी फुंकर मारता. कितले जाण दुख्खी असतात पाप, तर तांगेल दुःख घालोवच्या कल्ल करयेद अशी घडता. दिवाळी दिवस सुद्दां असले हें जाता ती की वायट दिसता. दिवाळीचे एक उगडास अशी असता ती एकलेन पाप कारण की दिवाळी दिवस उचकल की जावन तिने सुसायड केले. प्रत्येक पाडव्या दिवस त्या पॅरंट्सांक तोची विचार मनांत येता. तावळ तसल्यांक तो उगडास ह्या नाशी तो विसरच्याक आमी मदत करची. बरें कलकल हें करून तांगेल मायंड डायवर्ट करून बरबरीं पद म्हणून बरबरें सांगून जें आसता असले अध्यात्मीक श्रवण करून आत्मज्ञान जागृत करून जर आमी हें केल्लें तरी खरेंच दिवाळी साजरी जाता. आतां बरे शोधल्या विण बोलो नको हो, जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहो. नेमस्त म्हळ्यार कळ्ळें, शिस्तींत आमी जें उलयता ती तें प्रामाणीकपण आसता. तांकां आमकां स्वताक पटलेलें आसता. आमी जी गोश्ट स्वताक कन्विन्स जायनी ती आमी दुसऱ्यांक कन्विन्स करूं शकनात. इतलें आमी लक्षांत दवरता. केन्नाय कोणाकय कले सांगतना आमकां स्वताक पटल्या वे तरी मात सांगता, ना जाल्यार हें म्हाका कळना म्हणून प्रामाणीकपण कबूल करता. सगळ्यांक सगळें कळताचेंच ना. वी नीड नॉट नो एवरीथींग अंडर द सन. जाल्यार कळना हें एडमीट करच्याक सुद्दां मनाचें हडपण लागता. आनी तें आमकां कळना जाल्यार आमकां सद्गुरूंक कळटा न्हय. तेमी तांकां आमी शरण वचका. आनी तांकां कशी शरण वचचें. आमी चुकलीं देवा, हांव चुकीच सांगलें हां. तरी हांगा आतां मी हाडल्या सुद्दां वळया. हांगा तांणी सांगल्या की सारस्वतांक तरी आमगे स्वाम्यांनी मस्तीतले म्हणती म्हणचें शिकयल्या. आनी तें कल्ल्याक शिकयल्या. फॉर एग्जाम्पल गुरुपादुका स्तोत्र, गुरूंक शरण वचचें म्हळ्यार कल्लें. तें दासबोध जावो हें जावो तातूंत दासबोधान सुद्दां गुरूंगेलेंच वर्णन आसा. आतां हांगा हें आमी जें केल्ल्या, विचारूनी बोले विवंचूनी चाले, तयाचेनी संतप्त तेही निवाले. बरे शोधल्या वीण बोलो नको. बरे आणि खरे कळवें. अतिरंजीत आसूं नये. नेमस्त म्हळ्यार कळ्ळें, अतिशयोक्ती खंय आसूं नये. हांव हें करता हांव तें करता अशी बडाय मारच्याकय ना. जाल्यार शुद्ध नेमस्त हें अशें केलें अशी जायत न्हय. हां, तुक्कल दिसता तांगेल मतय विचारान घेवंका अशी कोर न्हू. जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहो. आमगेल वागणें आमगेल उलोवणें सगळें अगदी नेमस्त म्हळ्यार नेटके गोजिरे साजिरे अशें आसता. तरी ते शारदेगेल गोमटें रूप प्रगट जाता. आनी दागिने घालून मडून अलंकारीत ती शारदा लोकां मुखार उबरता. तो टिक्क पळोवन मन शांत जाता. दिवाळी दिवस बरें दिसता. हां, उठण्याच हें येता, परमळ येता ती सगळे कडेन वय की न्ही. फटाक्यांचो आवाज येता आनी आमकांय फटाक मारया म्हणून उमेद येता वय की न्ही. तर देवादेन ह्या वर्स थोडेपणी फटाक मारचे जाल्ले तरी ताचो सुद्दां दुसऱ्यांक नेमस्त जावंका, दुसऱ्यांक त्रास जायची कोर न्हय हें तांणी सांगलें. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां हें कोणाक जर जमना तर आमी गुरूंक शरण वचका. मस्त म्हणटा आमी जनी बोलण्या सारखे चालत आहे म्हणटात पळय तशी त्याची वंदावी पाऊले खे. बोले जैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले अशी म्हणटात संत. तरी आमी तशें करतात वे हो विचार करता. मस्त म्हणटा आमी चुकली तरी गुरू लागी आमी प्रार्थना करतना नित्य आमी हें गुरुपादुका स्तोत्र कल्ल्या म्हणटा ती तें आमी पळोवंका. आज दासबोधांतू समासांतू तांणी मंगलाचरणांतू हागेल गणपतीगेल आराधन करून जाली, शारदेगेल आराधन करून जाली. कडेन ऑल 3 in 1 ऑल इन वन जें परब्रह्म आसा आमचे खातीर सगूण साकार जावन आयल्या. हां, आनी असले स्तोत्रांतू ते सद्गुरू आमकां तांगेल्याची पादुकांचें म्हत्व सांगतात. पादुकांचें तेमी ती आमी जर तांकां सांगलें मगल परत परत चुकता सद्गुरू हांव मस्त ठरयता अशी वागचें तशी वागचें जाल्यार म्हाका जमना.
म्हाका साधन जमना, म्हाका कलें कळना धड, कल करूं तावळी ते उपाय सुचयता ते कल्ले. तर तांणी पयलीं सांगल्या, पालना दुरितच्छेदात कामितार्थ प्रपूरणात पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्धनि पूजयेत. हां सांगल्या कल्ल्याक तर पादुका 3 अक्षर आसा. पा म्हळ्यार तो पालन करता, सद्गुरू आमगेलो पालन करता. आणि सद्गुरू सुद्धा शिष्याने मग चुकता म्हणना पडे ताबडतोब ताका उपाय सांगना. हे स्तोत्रा सुरूच कशें जाल्या. प्रणम्य संविन मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरुन प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि सर्वतंत्र अविरोधतः. हा कल प्रायश्चित्तच पळोवया. त्यावेळी हांव कोणा विचारता, मगर गुरु परंपरेक हांव विचारता आणि तांचल्या प्रार्थना करचेडा तुज खातीर. हां आणि मागीर तांणी कल सांगलें की प्रमाद दोष जमल प्रविलापन कारण. परत परत त्या दोष जातस ती तो प्रमाद जातस आणि ताजमी ती प्रविलापन म्हळ्यार रडू येता, दुःख जाता. हां ताक प्रायश्चित्त केलें तर परम सत्यम श्री गुरोर पादुका स्मृती. पादुक म्हळ्यार एक्चुअली पादुक घेवन वयर बसचिना, माथ्यार दोन घेवन बसचिना. यू कांट डू दॅट. जाल्यार ही पादुकाच विमृशन मूर्धनि पूजे. खंयचे पादुका मंत्र शब्दार्थम. पादुका हो एक मंत्र आसा, तो कल्ल आसा मननेन त्रायते. पादुकाचो 3 अक्षरांचो जो अर्थ आसा शब्दार्थ ताजे विमर्श करता आणि तें माथ्यार दवरून घेवन ताजें ध्यान करता. ओम श्री गुरुभ्यो नमः म्हणून ओम श्री गुरुभ्यो नमः हाजें कल्लें. पा म्हळ्यार कल्लें तें कशी पालन करता ती आमगेलें योगक्षेम पळयतात आमगेलें. आमकां म्हळ्यार जन्मा तरी घालता तिची बरोबर. आनी तें कशी जन्मा घालता ती की आमगेले जिज्ञासा उत्पन्न करता ती. आमी नास्तीक आशिल्ली, अज्ञानी आशिल्ली, पयलीं आमी बद्ध आशिल्ल्यांक आमकां मोक्ष करता ती. मोक्षाची इच्छा जावंका. अरे वा कितलें हें आमी जरी हाजे विचारच्या वचुली, खंयचे प्रपंचाचे कले विचारच्या वचुली, हां तरी गुरू कशी आसता ती. गुरू लागींच कल्ल्या प्रपंचाक विचारच्या वचका. कल्ल्या म्हळ्यार आमी दुसऱ्या लागीं प्रपंचच करतले शिरकून पडलेल्यांक आमी प्रपंचात विचारच्या लागल्यार त्या 1000 भानगड्यांत आमी शिरकता ती. जाल्यार गुरू तशें न्हय. अन्यच सर्वम सप्रपंचम. त्या प्रपंचांत जाल्यार निष्प्रपंचा गुरू स्मृती. गुरू सुद्दां ही आम सांगाती राबता ती. त्या आमकां सगळ्यांक संन्यास आसून आमकां सगळ्यांक प्रपंच सांबाळता ती. जाल्यार ते तांतू आसून सुद्दां तांगेले पांय मोकळे आसता ती, तांगेली बुद्धी मोकळी आसता, तांगेलें आत्मज्ञानी आशिल्ली ती, तांकां सगळेची दिसता आसता. आनी आमच्यासो देव दिसता तांकां मस्त वायट दिसता. तेमी ती कल कोरका हांगा ह्या स्तोत्रांत सांगल्या निष्प्रपंचा गुरो स्मृती. गुरूंगे स्मृती कोरका ताजे खातीर तांकां स्मरण. स्मरण हाजो अर्थ कल्लें नाम घेवचें न्हय, ताका स्मरण म्हणना ती. नुस्तें हाज्याने नाम घेतो राबली एकामेकाक, हां तरी ताका म्हळ्यार जप नुस्तें जप करता राबली कोरका, पण तांतू रमका. त्या जपांतू आमी रमका म्हळ्यार मात्र आमकां तें पावता. तरी तांणी सांगल्या पादुकांचें ध्यान करता. हां म्हळ्यार तें सर्व पाप निकृंतन. आमगेले सगळे पाप जी आसतात न्ही, आमी कसलें बरें करूं बसली की ती पाप भूत तशी येवन आमगेल्या मनांत विचार ते नांदता ती आनी आमकां धड कसलेंय करूंक जायना, मुखार सरूंक जायना. तसल्या वेळार गुरू पादुकांचें ध्यान करता. कल्ल्याक तर तांणी जे अनुष्ठान आनी केलेलें आसा न्ही तें पुरें तांगेल्या पादुकांत आयिल्लें आसता. दीस इज विज्ञान. हें विज्ञान त्या पादुकांत आयिल्लें आसता. आनी अध्यात्मीक अर्थ ताजो केल्लो की पादुका ते आमगेलें पालन करता ती, आमगेले दुरितच्छेदात आमगेलें दुख्ख दूर करता ती, आमगेली इच्छा सगळ्यो प्रपूर्णात आमगेले ज्यो कामना आसत त्यो पूर्ण करता ती. आनी कामना खंयची कोरकात आमी, खंयची कोर न्हय हाजे सुद्दांय तें ज्ञान आमकां कोरून दितात. तेमी ते हे पादुका शब्दाचे मंत्र, हो मंत्र सो ताजो शब्दार्थाचो विमर्श करून माथ्यान तुजी विमर्श करूंक मस्त जण लागता. तशें आमगेले चुकी समजूत आसा ना.
आम्ही स्वता लागींच त्या अर्थाचें मनन करता विंगड नमुन्याचें विंगड पैलू ताजे विचार करता हय वे हें अशेंच वे तरी कशी तरी पालन करची म्हळ्यार कशी मगलात कले फरक पडला वे मज्जान तूं मगलांत कसलो दुरी तसो ते कल्ल मी तसो ते सद्गुरूंगल मुखार दवरचें तरी हांव कल्ल कोरये दवर हां म्हाका अशें विचार येता ती तावळ ताणें एक पण सांगलें ते विचार सगळे तुगेले एकडे बांदी आनी ते फक्त आयस लक्षांत दवर पळोवपाक आमगे सद्गुरून सांगलें ते आयस म्हळ्यार एक शब्द लक्षांत दवर आई म्हळ्यार कळ्ळें इम्पॉर्टन्स कंपॅरिजन आनी एक्सपेक्टेशन आयस ते बर्फ अशें ते माथ्यार दवर पादुका रुपांनी म्हळ्यार कळ्ळें जाता की असली विचारांक फालतू विचारांक गुरू सांगता ती तूं भोव चड महत्व दितस वे मा तेमीच तुगेलो जप समज जायना मन खंयच्याक महत्व दिवंका आतां हांव अनुश्ठान करूं बसल्या हां म्हाका अनुश्ठान करका आनी म्हाका सद्गुरू शिवाय देवा म्हाका तुगेल शिवाय दुसरो खंयचोय मनांत विचार येवचे ना तूं म्हाका मदत करी हे शक्ती हे हे तेमीच मात्रे नम हांव सुद्दां म्हणटा तेमी कळ्ळें म्हळ्यार ती आई हय की न्ही तर ती आमकां हें करता तशी कामितार्थ प्रपुरणा आनी हें करना पड सुद्दांय आमकां नंतर कळ्ळें जाता तिगेल आवसुगल जर हें केल्यार ते सद्गुरू कसलो करता ती बापरे आनी सद्गुरूंगल रूप म्हळ्यार कळ्ळें ते दिसतात सादेची आमकां गोतस आमगे द्वितीय शंकराश्रम स्वामी जे अशी दत्तावतार म्हणटात तांकां मल्लापूरचे जे दत्तावतार म्हळ्यार दत्तागल रूप तांणी कोणाक दाखय नाशिल्लें तांकां कशी दत्तावतार म्हूण कळ्ळें तर परक्याची कोणकी एका तो पारायण करतालो खंयचें गुरुचरित्राचें आनी ताका दत्ताल दर्शन जावन कोण भयंकर गाणगापूर वचून राबलो नरसोबावाडी वचून राबलो मस्त कश्ट काडले तरी ताका दत्ताल दर्शन जायना एक म्हयने दोन म्हयने हां आनी कड्डेर ताका हें जालें कळ्ळें दृश्टांत जालो तूं थंय खंय वचूला मा हांव हांगा आसत आनी तो मल्लापूर गांवांत आयलो मल्लापूर गांवांत येना पडटा इतले प्रेमान गुरून स्वागत केलें ताका जेवणा खावच्या घालून नंतर पळयल्यार ताका थंय ताका आत्मज्ञान करयलें आनी सांगलें आज तूं जेव आनी आमगेल थंयच न्हिद्या म्हूण पळयल्यार ताका हें जालें कळ्ळें 3 मुख आनी 6 हातां दत्तात्रेयाक दर्शन तांणी दिलें म्हळ्यार कळ्ळें तें बीज तांगेले भितर आशिल्लें आनी तेंच बीज आमगेल्यानसून आसा आमी कळ्ळें आसा ती वी आर ऑल्सो हर्याकारम हराकारम ह्रींकारम वा अंबिका तनुम हृदये अद्वैतम आत्मानम हें सगळें आसता जाल्यार गुरू कले लागता ती द्योतयंतं गुरुम भजे हें सगळें प्रज्वलीत करूंक गुरू लागतात हें आमच्यांत आसा म्हणून शाब्दीक गोतस जाल्यार आमकां केन्ना फीलच जायना हां तरी तुगल तूं पाययार चमकूनच्या शीक उबरोवच्या शीक गुरू आमकां इंडिपेंडंट करता ती हां कशी की स्वता तूं आत्मानुभव घे स्वता आत्मानुभव घे म्हळ्यार मात्र तुका कळटलें आनी हांग तूं कशें जाता शिवप्रियांच हांग पळय नंतर तांच्या ग्रंथीम भित्वा विनिर्यांतम ग्रंथीम म्हळ्यार कळ्ळें तुमगो तसो आमी दिवाळी वेळारी आमी कल कितें दिव्या माळ हाडलेली पोरणी एक आशिल्ली तीच काडली ती लावन दिले इलेक्ट्रिशन आयिल्लो ममटे कोन्न लावन दिले कडे पळयल्यार एक बल्ब तातूंत खंयची वायट जालेली दिसता तर सगळ्यांची फेल खंयचेय लागना तशी जाता तर आमगेल ज्यो ग्रंथी आसा ती एका मागशेक हगूर 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 पेटका ती तें कोण पेटयता जशी दिवाळीची लायट लागता ती तशी ग्रंथीम भित्वा विनिर्यांतम वर्षंतं गगने मृतम गगनांतन अमृत पडटा तशी ते अमृताचो वर्षाव करून ह्यो ग्रंथी एक एक गांठ्यो झांटी सुट्ट वता आनी झांटीन तसो ती कळ्ळें मागीर एंटँगल जालें ती काडूंक जायना घुस्पून पडल्यात त्या ग्रंथी हां तेमी ती पुरे मेस्स हां आनी ते समज हें केल्लें आनी मस्त दिवस अशी दवरल्यार ते एक बल्ब काडून चंप उरका लागता कड्डेर समज लायन तयार जाता आनी कडेर लावन भितर कोटी विद्युत प्रतीकाशम शक्तीपुंजन गुरूम भजे म्हळ्यार त्या गुरूंगल शक्ती खंयची ही आमकां कळटा हां आनी तें आमकां कळना पडय आमकां इतलें कौतूक दिसता की गुरूला पळयल की आई तत्वाचोच उडास जाता मगल आई तशी आशिल्ली म्हणून
प्रत्येकांक आपापणागल आवस दिसता इत्याक तिन्न कल्ले म्हळ्यार ब्रह्मा विष्णू महेश म्हणटा ती आमी हर्याकारम हराकारम हरी हो हें करता आणि जन्मा घालता ही ब्रह्मा विष्णू ब्रह्म जन्मा घालता हरी पालन करता हर विध्वंस करता आमगेले वायट वृत्तीचे इतलें सगळें करता तरीके तांतूं कल्ल मेळटा आमकां तें जायना पळय तरी आवस मेळटा आवस जनयित्वा निजानंदे रक्षित्वा माम क्षणे क्षणे पाययंतम भक्तिरसम मातृभूतम गुरुं भजे आणि अनन्य भावना गम्यम अभयं ज्योतिरांतरम इच्छा ज्ञान क्रियामूलम आत्मरूपम गुरुं भजे गुरु एक सुईणिगल काम करता तुम्ही सांगता मग सुईणिगल काम करता कशी सुईण म्हळ्यार म्हाका गांवांत बाळांतरी करताली कितली की तर हांगातांनी मस्त हें सांगल्या एक सेकंड दी आमच्या विसर तरी आमी त्या सातव्याचो पयलो समासूत चाल आशिल्लो तांतूं तांणी तिन्नी लोकांगेल मस्त वर्णन केलें बरोबर आमी हांग थंय आयिल्लीं भाशे खातीर आनी तांणी हें ज्ञान ज्ञान म्हळ्यार जें म्हणटात न्ही तें अनुभवा ज्ञान कल्ल्याच अनुभवू तरी आत्म्याच अनुभवू हां आणि ह्या आत्म्याच्या अनुभवाचे कोण आमकां तें करून दितले तरी कोण मायेंत आसून मायेंतल्यान भायर सुद्दां येवचे शकता जाय जाता वेळी ही कल कोणाल्या की तेच आमकां आत्मज्ञान कोण दिवचे शकतात आणि आत्मज्ञान प्रत्येकल्याक स्वताक जावंका दुसऱ्यांक आत्मज्ञान जावन ताचो आनंद आमकां मेळना कोणें वर्णन करून सांगू जायना आणि तें श्रेष्ठ ज्ञान आसा श्रेष्ठ ज्ञान आसा आत्मज्योति नजर नहीं आवे आत्मज्योति तेलन बत्ती बुझ नहीं जाती नहीं जागत नहीं सोती आत्मज्योति झिलमिल निश दिन चमके जैसे निर्मल मोती आत्मज्योति नजर नहीं आवे आत्मज्योति त्या आत्मज्योती प्रगट जावंका म्हणून गुरूंक जर आमी शरण वचूल न्ही आनी तांणी सांगिल्ले वार केल्ल्यारी ते कल करता ती जनयित्वा निजानंदे रक्षित्वा माम क्षणे क्षणे पाययंतं भक्तिरसम भक्तिरस पिवयता ती एनर्जी येवचे खातीर आतां हांगा तुमकां एक सांगता की हे संत असतात न्ही हे ब्राह्मणच आसता ती पण ब्रह्मविद ब्राह्मण आसता लागतात आमगेल वर्णव्यवस्था म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्यार जन्मान ब्राह्मण म्हळ्यार तो वागतन सुद्रांवार वागल तके चलता तसले ब्राह्मण चलना ते आत्मज्ञान करच्याक आत्मज्ञानी मनुश्य लागता मागीर तो चोखा मेळावारी म्हार असो हे संत सगळे आतां काळान ज्याक शेड्यूल कास्ट म्हणटा ती तसलेच आशिल्ले सगळे जाण रोहिदास चांभार आशिल्लो संत चोखा मेळा तांणी आत्मज्ञान सगळ्यांक तांगल्या शिश्यांक कोण दिलें कशें कोण दिलें तरी तांकां मेळ्ळेली न्ही ती तांकां गोत्त असो ते आतां अशेंच एक समजा बाळांतरा हॉस्पिटलांत एक मेट्रन आसा तिका तें काम दिलें बाळांत्र करचो तिका जाणीव ना ते हाजी कितली पेन जाता म्हणून जाल्यार एखादी गांवांतूं अडाणी एक सुयण तिका डॉक्टरेट मेळ्ळें न्ही तिने पण तिका अनुभव आसा बाळांत्र करचो तर तिका जर आपयलें ती सगळ्यांकय भायर काडटा आनी फक्त ती आनी तिगली शिश्यन म्हणून गुरू आनी शिश्य तशी दोगूय जाण 1-to-1 करस्पॉन्डन्स 1-to-1 कम्युनिकेशन मस्त पण ती मस्त उलयना पण धीर दिता माथ्याच्यान हात फिरयता तशी गुरू आमकां शिश्याक एक सम आमकां गायड करतात प्रॅक्टीस करचे आनी तेन्ना जाता कळ्ळें म्हळ्यार आमगेल्या भितर ते आत्म अशी उबरून येवंका
तें ज्ञान उबरून येवंका, तें क्लिनलीनेस आसता, ताजे खातीर कितले वेदना सहन करपा लागता ती. तिका पाप दिसता, गुरूक शिश्यागल पाप दिसता, जशी त्या सुयणीक त्या बाळांतल्या गुरबिणीचे पाप दिसता. जाल्यार तिका गोत्त असो की एक काळ अशी येतलो की तिका आनंद, सृजनाचो आनंद मेळटलो. तें आपणाक जशी मेळ्ळो तशी तिका मेळका. म्हणून ती कसलेंय कोण हांव तुका मदत करता, भिवू नाका, भिवू नाका, हां करी करी, अजून करी, अजून करी. हां, आनी कड्डेर कल जाता साधना. गुरून सांगिल्लें तर शिष्य साधन करता, साधन करता. जायना गुरुजी, जायना 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 म्हणून ना ना जाता पळय, करी, अशी करी, तशी करी, हें जायना हांवें, तें जायना हांवें, अशी करी, तशी करी. तुगल खातीर हांव करतां, जाल्यार तूं करी. मगल आशिर्वाद आसा ती. आनी तेमी ती त्या गुरूंगल पादुकाचें स्मरण नित्य करचें आनी आमी मुखार सरचें आनी अगदी नेटाने साधन करता रवचें. म्हळ्यार एक वेळ अशी येता, इतले कश्ट येतात तुमकां सांगता, निग्रह आनी अनुग्रह करून. ती माया शक्ती आसा न्ही, गुरूंगल शक्ती काम करता. गुरूंगल शक्ती ती पंचकृत्या. पंचकृत्या म्हळ्यार कळ्ळें की हें ज्ञान, सगळें इच्छा कार्य सगळें तें मेळ न्हू. आनी निग्रह आनी अनुग्रह हें जावं, सृश्टी स्थिती लय ती करता. आनी शिवाय निग्रह, सृश्टी स्थिती लय आसा न्ही, हें सगळें दृश्यांत येता. जाल्यार बाकीच कल करती निग्रह करता. म्हळ्यार ती परिक्षा घेता, कठीण परिस्थिती. तशी आमकां जाय न्हय, म्हळ्यार कितली ही टिकता पळया म्हूण सांगून तरीके जायना जायना, म्हाका कसलें जायना, म्हाका केन्ना आत्मज्ञान जातलें, म्हाका केन्ना आत्मज्ञान जातलें, तळमळ वाडल्या. हां, तावळ तशी जावंका म्हणा पड तें म्हाका कांय समजावन सांगचें कळना. जाल्यार एक फंत अशी येता, ती शेवटची कळ ते येता न्ही, आनी तो टें टें रडतच एक चेडूं भायर येता. तशी तो आनंद जो जाता त्या शिश्याक, तावळ गुरू आनी शिष्य दोगूय जाण न्ही एकमेकांना पळयतात, पट्टून घेतात, एक जाता ती, एक जाता ती. आनी अवघा आनंद, आनंदी आनंद. दिवाळी म्हळ्यार फट 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 चेन रिएक्शनचें, चेन रिएक्शनचें. दोगांगेले हाजेर ते सृजनाचो आनंद एक रूप जाता ती. तावळी जनयित्वा निजानंदे रक्षित्वा मां क्षणे क्षणे पाययन्तं भक्तिरसं मातृभूतं गुरुं भजे. सांगका लागना, हे मंत्र पाठ करका लागना ती. मनान तूं सहज येता, हे सद्गुरू कितली मदत करता रे तूं, कितली मदत केली, पण हांव कितलो आनंदी आसा. तुगेल ऋण कशें चुकोव, तुगेल पादुका क्षणोक्षणी मगल माथ्यार दवरून हांव स्मृतीन दवरता. आनी म्हाका ऋण चुकोवचेंय ना आनी चुकोवचें जायना. जाल्यार मुखार हाजी कल करचें हें तुगेल गायडन्सा प्रमाणेची. तर गुरू कल सांगता ती दिवाळी साजरी करी. दिवाळी साजरी करी म्हळ्यार कळ्ळें की उद्दाभरचो दिवस आसता. पयलो दिवस आमगेलो बसूबार आसतना तूं वात्सल्य, गुरूंगल वात्सल्य प्रगट जाता. आनी ते सांगतात गाय वासराक चाडटा न्ही, तशी ताका तो मोग करता त्या शिश्याक आत्मज्ञान जालेल्याक. आनी ताका सांगता आतां पळय, तुगेल देह हो घट आसा, घट आसा, तातूंत अज्ञान अजुनी थोडें भरल्या. एकदम ज्ञान जाल्लें वय जाल्यार प्रापंचीक अज्ञान हें तुका मुखार सुमका लागता. यू हॅव टू बी कन्फ्रंटेड वीथ दॅट डेली वागतना वेव्हारांत तूं. तर ताजे खातीर कल करका, तरी ज्ञान भरून घे. तर ज्ञानाच उद्दा भरून घे. ज्ञान म्हळ्यार कल ज्ञान. आतां तुका ज्ञान जालें न्हय की तूं आत्मस्वरूप आसा. तर तेंचें ज्ञान दुसऱ्यांकय आत्मस्वरूपाची आसा ती, तांच्यांतूय देव आसा, पण तो जागृत अवस्थेंत ना. तर तुगेल आतां कर्तृत्व कल्लें, कर्तृत्व पुरुशार्थ कल करका तुवें की दीप दीप उजळतो, स्नेह स्नेह पाजळतो. अशी म्हळ्यार प्रेमाने प्रती एकल्याल्या वचून, कोण लात मारता ती, कोण अपमान करता, कोण हें करता, जाल्यार प्रती एकल्यान तूं तो परमेश्वर बसला, परमेश्वर बसला म्हणना पळय तागेलो आदर करका. हां, आनी सेवा करका. सेवा दुख्ख मनाचीच सेवा करका लागता. जे आरामांत आसत तांगेल आमी कल सेवा करची. जाल्यार जे दुख्खी आसत की तांगेल मनाचेर फुंकर घालची. कितली दुख्ख आसता ती,
कोरोनान कितले लोक गेल्ले पाप, कसली तांगेली दिवाळी. तसले वेळार तांकां एक फोन करून तांचले उलयलें, तांकां चिके बरें दिसता वय की न्ही. आनी कसलें करता म्हणना, तांकां ते जखमेचेर मीठ चोळणी तो विशय काडचो ना जाल्यार तांचेर अशीच सहज म्हूण उलोवन फुंकर घालची, उगडास करचो. हां, खंयचें तरी एक पद म्हूण दाखोवचें, कसलें तरी एक हें करून दाखोवचें. अशी जर केल्लें, बरें कले वाचून दाखोवचें, बरें कविता पेटोवची, बरो मॅसेज पेटोवचो. आनी दीस टू शॅल पास हें धैर्य दिवचें. तांकां धैर्याची जरूर आसता. तें दीप म्हळ्यार हें स्नेह म्हळ्यार कसलें आसता, तेल्लान कसलें आसता, धीर आसता, फुंकर आसता आनी अग्नी प्रज्वलीत करची ताकद आसता तेल्लांतून. आनी ते वाती म्हळ्यार मन तांगेलें, तें मन तांगेलें एकाग्र जायशी आमी पळोवंका. एकाग्र वात आसल्यार मात्र ती पेट्टा. तशी आमचल्यागी आमी अशी वागका की तांकां आमचे बद्दल आकर्शण दिसता. आनी तें जाता कोणा आत्मज्ञान जाता की तांणी उलोवच्या लागले की तांतूं न्हू गुरूच उलोवन घेता. तेमी ती आकर्शण चुंबक लोह वृद्धी म्हणटा ती तशी आकर्शीत करून घेता दुसऱ्यांगेल लक्ष. आनी तेमी ती तें एकदम बरें जाता. म्हळ्यार तशी केल्यार एकेकांगेल घारा तर तें जें आसा आमगेल उद्दा भरचे दिवस ज्ञानाच उद्दा भरचे, घड समज स्वच्छ करचो मनाचो. तरीके जर जाय न्ही, तरी कल करका की ज्ञान खंयचें की दुसऱ्यांतूय हें आसता ती म्हूण पळोवन आत्मज्ञान आत्तां ह्या घडीक म्हाका तरी आत्मज्ञान जाय न्ही अजुनी. हांव कबूल करतां वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट. जाल्यार जातलें ही श्रद्ध आसा. आनी तेमी तांणी सांगिल्लें तशें वागचें. तांणी सांगिल्लें तशें कशें वागचें की उद्दा भरचें म्हळ्यार खंयचें ज्ञानाच उद्दाक. तें ज्ञान केल्लें की हांव आत्मस्वरूपच आसा, हाजेर चिंतन मनन करचें. हांव फक्त देह न्ही, तरी आमकां हें दिल्लें आमकां समर्थांनी आनी शंकराचार्य आद्य गुरू शंकराचार्यांनी निर्वाण षटक दिल्या की हांव म्हळ्यार कान न्ही, हांव म्हळ्यार नाक न्ही, हांव म्हळ्यार त्वच न्ही, अशें सगळें. हांव म्हळ्यार मन न्ही, हांव बुद्धी न्ही, हें न्ही तें न्ही, सगळें दिलें. तरी हांव कोण, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, हें सगळें दिलें. तर ताजें तसलें हाजें अर्थ कोणाक सांगचो, ताजेर विमर्श करचो, सत्संग करचो ताजेर. आनी आमकां स्वताकय बरें दिसता, दुसऱ्यांकय बरें दिसता. तशें करून आमी हगूर 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 त्या हाजेर तांगेल भजन करचें म्हळ्यार कसलें, लोकांगेल सेवा करची. सेवा करची म्हळ्यार कसलें की तांकां प्रती एकांत वेव्हारांतूय मदत करची आनी अध्यात्मान सुद्दां तांकां कमी लेखचें ना. म्हाका हांव भारी होडी म्हूण अशें लेखचें ना. म्हाका गुरू मेळ्ळ्या ती म्हळ्यार ना. तर तुमच्यान गुरू कसलें, गुरू तांच्यांतूय आसा ती, तांच्यांतूय आसा ती. तर तें जागृत करता, गुरू तत्व तांच्यान जागृत करता. आनी पळय अशी करी तशी करी म्हूण सांगून तांचे करून साधन करून घेवची सगळ्यांनी मेळून. अशें आमगेल्या ग्रुपांत मस्त जाण ते करयत आसा ती. सिक्क मनशां सांगाती बसून फोनारी मगल थोडे जाण फ्रेंड्स आसा ती फोनारी अनुश्ठान सांगाती करतात आनी इतलें धैर्य दिता ती. कसलें हें म्हळ्यार चल डीप ब्रिदींग करी. डीप ब्रिदींग केल्यार कल जाता हवे सांगाती कोण येता, मारुत येता, वायुपुत्र तो कल घेवन येता, राम नाम घेवन येता. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. आनी तो हनुमान प्राण घेवन येता, प्राण तो प्राण घेवन कोणाक कॉन्टेक्ट करता भितरी. तरी तांकां सांगचें आतां डीप ब्रिदींग करी. म्हळ्यार सगळें तुगेलें बरेचें सगळें भितर घे, बरे विचार भितर घे, बरें हें करी. आनी एक्सेल करतना कल करी सगळें मगल कल्मश भायर वतस गुरू कृपेन. त्या हनुमंताक सांग ते कल्मश भायर व्हरप. म्हळ्यार हगूर 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 मनात शुद्धीकरण जाता. शुद्ध मनाक मात्र आत्मज्ञान जावचें शकता. तेमी सद्या थोडेपणी एक मना शुद्धीकरण आमगेलें आनी आमगेलें करतना दुसऱ्यांगेल सुद्दां आमी जर करूं जाल्यार आमगेली दिवाळी भोव बरी साजरी जाता. आनी नरक चतुर्दशीक दुसरे दिवस
तर आमगेल हां तुजे वाईट गुण असतात न्ही लोकांगेल हे वे दावे हा नरकुची ॲक्च्युली नरकुची आणि ताज्याने आम्ही सगळे भितर देवांक आणि कितले आमगेले आवस बापसूंगल बरबऱ्यो भावन असत न्ही तो एक स्त्री त्या नरकासुराने कितले 14,000 कितले की 16,000 100 बायलांक कैदेन घालेले तशी आमगेल बरे भावनांक आम्ही कैदेन घाल्या तांकां भायर येवच्या दिनात कायम हांगेल कशें करचें हांकां समहद हाडटा तांकां अमूक करता तांकां तमूक करता अशी करून आमगेल भितर नरकासुरू आमचेर हृदयाचेर नांतस तसल्याक आमगेल शक्ती म्हळ्यार कोण कृष्णान नरकासुराल वध करनिशिल्लो लक्षांत दवरात शेवटी सत्यभामेन केलो कोण म्हूण लेखता तूं स्वताक नरकासुरा विचारले कोण म्हूण लेखता स्त्री शक्ती जागृत जाल्ली की ती सगळ्यांत व्हड शक्ती कल्या म्हळ्यार ती सृजन शक्ती ती दुर्गा शक्ती ती हे सगळे नमुन्या शक्ती पालन शक्ती तीच आसा कळ्ळें ती लक्ष्मी श्री ती सगळं त्या सत्यभामेने त्या नरकासुरा मारले आणि सगळे त्या बायलांक तांकां मोकळे केले श्रीकृष्णाने ते तितले बायलांक तो पाप हांगा तांगेल घार पयलीं पेटयले तांगेल बामणाल घारा तांणी तांकां एक्सेप्ट करनी म्हळ्यार पुरुश प्रधान तांकां उबारून व्हेल्लेले नरकासुराने त्या वेळार पळयते राबले कसले करूं शकनी ती आणि आत्तां कृष्णान सोडून तांकां दिल्यार सुद्दां तुमी त्या नरकासुराल घार वचून भ्रश्ट जाले ते आमी घेना ती म्हणाले तसल्या लागीं श्री कृष्णाने लग्न केलें विवाह केलो कल खातीर विवाह केलो ताका अशीची राबूक रायाल द्वारकाशी दितलो होडी तांकां सगळ्यांक घर बीर बांदून दिलेलें जाल्यार मिंद जातलशी तें ह्या देवान आमचेर उपकार केले ऋण केले अशें दिसतलशिल्लें तेमी तशी दिसूं नये तांकां एक स्वायत्त येवंका म्हळ्यार कितले ती 5-6 हजार वर्स पयलें कशी नमुन्याचे आमगेलो धर्म आशिल्लो त्या धर्माचे आमी उडास करता नरकासुरा नुस्तें मारलें म्हळ्यार कारीक फुटयलें ताचे तांबडे उद्दा गेलें तें न्हय तरी स्त्रीत्वाचो मान करता अपमान करूं नये अपमान केल्यार ही स्त्री एकवत हुस्सोळून उठयली न्ही तरी सगळे नरकासुर थंयची थंय वतले फू केलें की उबून वतात न्ही तशी ते एक शूल पुरो तिगेलो एक बाण पुरो कृष्णान मस्त बाण मारलो ते नरकासुराक शेवटी त्या गरुडाचेरी माक्षिदिकान बशिल्ली तिने म्हळें तुमी आतां माक्षी बैसा ती हांव त्या स्त्रियांचेर जालेले अपमान म्हाका भोवन काडचें हांव एक स्त्री आसा हांव केन्नाय सहन करची ना आणि तिन्ने ताका मारलो नरकासुराक ती शक्ती जागृत जाली तशी आमगेल ही शक्ती आमी जागृत करता दिवाळी वेळार आणि मागीर त्या सगळ्यांक पालन करच्या लक्ष्मी लागता हेल्थ लागता तेमी ती हांथान समुद्र मंथनांथान धन्वंतरी आयलो अमृत कलश घेवन आणि तशीची लक्ष्मी आयली पैस घेवन धन घेवन धन म्हळ्यार नुस्तें पयशे वाल न्हय श्रीमंत म्हळ्यार श्री आसता नुस्तें हें आसून पयशे वाल आसून उपयोग ना तरी श्रीमंत आसता श्रीमंत आनी पयशे वालो आनी तूं अमीर आनी तूं फरक केलो तरी श्रीन तूं औदार्य शौर्य वात्सल्य सगळे गुण आसता ती आनी धन हें सगळे नमुन्याक धन तितल्याक आसता कोणा लागीं तरी ती श्रीमंती आणि ताजो कोण योग्य हें करता की वापर करता की तो श्रीमंत नुस्तें श्रीमंती आसल्या जाय न्ही श्रीमंत म्हळ्यार जो रायसर राबता आनी औदार्य सगळ्यांक ते वांटता सगळ्यांक सेव करता दयाळूपणान सगळे कडेन घरोन घर वचून हें आमकां कोण शिकयलें श्री दत्तगुरून शिकयलें आद्य गुरू ते दत्तगुरू ते प्रत्येक पायी खडावा वाजती चट चट भक्तावरी धावली के तशें भक्तांचेर धांवन वचून तांणी आमकां हें शिकयलें तरी आतां आमी तर संत चोखामेळा सुद्दां म्हणटा ती तुमी केन्ना लोकांक सेव करूं वतात की तांगेले बाह्य अंग पळोवं नाका ती संत चोखामेळ सांगता उस डोंगा परी रस नो हे डोंगा
का रे भुललासी वरिलिया रंगा, नदी डोंगी ती वांकडी तिंकडी वता, परी जल नोहे डोंगा, कमान डोंगी परी तीर नोहे डोंगा. डोंगी म्हळ्यार वांकडी तिंकडी कुरूप, हां जाल्यार तीर नोहे डोंगा, तो सरळ वचून हें करता, छेद करता. तशी आमगेले आलस्याचो छेद जावंका, आमगेले निर्बलतेचो छेद जावंका, आनी आमगेली सगळे जागृती येवंका. हां आनी तावळी तेमी ती लोकांगेल सेव करून तुमी जेन्ना वता ती तांगेल बाह्यात्कार पळोवची ना, तांगेल पयशा श्रीमंती गरिबी पळोवची ना, तांगेल जाती पळोवची ना, तांगेल इवन मन कशें असं. हां गाडगे महाराज सांगताले की मी जातीचा धोबी देवा, धुईन कपडा मललेला. अरे धोब्या लागीं लॉन्ड्रीन दिलेले कपडे कोणी हाडतात वे, कुशील कपडे येतात. तेमी तांणी सेव करूंक जर वचून फुंकर घालच्याक तांतले दुख्ख भरल्या, दुख्खान मन भरल्या हें गृहितचेच. तरी की तें काडच्याक तांकां आत्मविश्वास दिवका, तांच्यांतले सत्यभाम जागृत करका, नरकासुरा मारच्याक. हां तावळ खऱ्या अर्थाने दिवाळी साजरी जाता, लक्ष्मी पूजन साजरे जाता. आनी कड्डे तांकां हें सांगता पळय फाई भाऊबीज असो. भाऊबीज म्हळ्यार कळ्ळें यम आनी यमी. यम ही मृत्यूची देवता, मृत्यूक सगळे लोक भित्ता ती. तेमी ती कोण्णे यमाक आपयनात खंय राखी बांदच्याक आनी भाऊबीज साजरी करच्याक. तरी की ती यम ही आपयता पाप. आनी तो यम भयणीर घार वता आनी प्रितीन ती ताका ओवाळता करता. तर तूं कल्ल ओवाळणी दिवं म्हूण यम तिका विचारता. तो सूर्यपुत्र शनी आनी यम दोगय जाणे भावंड, ती सुर्यागेल चेडूं. तशी तेज आसता तांच्यांतूं. आनी यम खरें मुळांत वायट ना. यमाक कोणाकय जिंकच्या जायना. जिंकील फक्त एक दोग जाण मात्र, कोण सावित्री जिंकली आनी अशी एक दोग जाण मात्र, आनी नचिकेतू तांणी यमाक जिंकले. यमाकच गुरू केले ताणें तसले नमुन्याचे. जाल्यार हांग कलेस की यमाक तिन सांगलें म्हाका तूं ओवाळणी घालची जाल्यार आयच्या दिसाक कोण प्रेमाने आयिल्ल्यांगे स्वागत करून तांकां नेत्रदिपाची अर माझ्या भावा तुला हृदी बसविते, नेत्रदिपांची आरती तुझ्या वरी ओवाळीते. हां हें हांव एक मेसेज पेटयिल्लो, तुमी पळयलो आसतलो. त्या मगल सन्न नेत्रदिपांनी मगल म्हाका कितलें शक्य आसा तितले प्रेमाने हांव प्रयत्न केलो की तुमकां सगळ्यांक नजरेनेची आरती करचो प्रयत्न केलो. म्हळ्यार कळ्ळें जाता की मृत्यू आमच्या वायट नजरेन पळयना. मृत्यू आमकां अनायासेन मरणम दिता. हां आनी पक्व फळ कशी वय जायना पड वचून पडतात आनी भिवका म्हणना. कोणाकय खरें आत्मज्ञान जावंका ह्या वृत्तीन आमी करया म्हळ्यार कोणाकय मृत्यूची भंय येवची ना. इत्याक एकूच दागीन बा एक ठुशी म्हूण केली, वर्सान वर्स तेंच घालता, बेजारान गेलो. ताळ्या आमी सोन्नाराल्या वचून तें मोडोन दुसरो अलंकार करतात ताजो. अलंकार दुसरो आसता जाल्यार भांगार तेंची. तशी कोणागल आत्मस्वरुपाक मरण ना. तो फक्त दुसरें शरीर धारण करता किंवा परब्रह्मांत विलीन जाता. आनी दुसरें शरीर धारण करना पळय थंय तागेल प्रगती परत सुरू जाता. ताका परत मागशीच्यान अथदोन सुरू करपाक लागना. तेमी कितले मुखार वता ती तितले मुखार राबता ती. भिवू नाका ती. वादळ येतलें आनी कळ्ळें जातलें, अधोगती जायनाशी पळय ती घट्टी खंय पुणी धरून राबा ती. दीस टू शॅल पास, वन थिंग एट ए टायम. फंबल जाल्यार एकच करचें अशी करून कल कोरयेद म्हूण. विचारूनी बोले, कोणागल मत घेवचें, कल कोरयेद बाबा म्हाका अशें प्रॉब्लेम आसा, विवंचूनी चाले, स्वता ताजेर विचार करचो हें अशें केल्यार कशी जायद. तयाचे संतप्त तेही निवाले, वय की न्ही. हांगा हो मना श्लोक मस्त लागू पडटा. आत्तां तांणी सांगलें आमी हें अद्वैत ग्रंथ तांणी एक तर सांगलें अध्यात्म विज्ञान म्हळ्यार ते अद्वैत ग्रंथ असो दासबोध. तरी तांणी सांग या कारणे अद्वैत ग्रंथ सकळ विद्ये मध्ये सार. मस्त नमुन्याची विद्या आसा ती, गणित विद्या आसा, ही विद्या आसा, ती विद्या आसा. जाल्यार सकळ विद्येचे सार अध्यात्म विद्येचा विचार दशमोध्यायी सारंगधर भगवद्गीतेसी बोलिला. अध्यात्म विद्यानां वाद प्रवदताम अहम. कळलं. तरी हा तांणी सांगल्या सर्व विद्यांतू
अध्यात्म विद्या ती हाव अशी कोण सांगता? श्री कृष्ण परमात्मा. कळलं न्हय? आणि तांणी सांगल्या अध्यात्म विज्ञान प्रतिपादन केलेलं परमार्थ सांगतल अद्वैत ग्रंथ समजून घेवच्याक सोप्प आसना. अद्वैत ग्रंथ होच जावंका अध्यात्म विज्ञान शिकोवच्याक. तरी या कारणे अद्वैत ग्रंथ अध्यात्म विज्ञेचा परमार्थ पहाव्या तोच समर्थ जो सर्वांगे श्रोता. डोंट टेक इट व्हेरी इझी. आज ऐकलें फाय नंतर आसगो आज म्हाका वेळ मेळ्ळी कले कोणी जाल्लें हां वेळ मेळ्ळ्यार पळयता हां ए तुगेल न्ही हांव मध्येच एक आयकलें हां गोमटें जालें अशें म्हूण चलना. ताका संपर्क सातत्य संपर्कांत सातत्य सतत सतत आयकूंक आनी सर्वांगे श्रोता. जेन्ना केन्ना आमकां तें हें दिल्लें ती कळ्ळें कल म्हणटात ताका विडियोज ऑडियोज घाल्यात युट्यूबाचेर तातूंत सतत आयकूंक लिंक दवरून आयकूंक कल्ले बाय चान्स कले एखादे जर वरले तरी परत परत लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे ऐकिलेची ऐकावे पुनः पुनः आणि मन लावून हां जयाचे चंचल हृदये तेणे ग्रंथ सोडूचे नये. तरी कोणा चंचल हृदय आसकी तान्ने तरी जास्तीच संपर्क दवरका नाजाल्यार कल्या म्हळ्यार हे अगम्य ज्ञान सोडिता अलभ्य होय अर्थ येतीचा. अर्थ कळना. आता हे मराठी ग्रंथ आशिल्ले तर आमकां अर्थ कळना तावळे संस्कृत ग्रंथ असल्यार तरी कळनाची हां. तरी तांणी सांगल्या जयास जोडला परमार्थ तेणे पहावा हा ग्रंथ अर्थ शोधिता परमार्थ निश्चये बाणे. निश्चितपणे हो ग्रंथ पळयाती हां. जयासी नाही परमार्थ तयासी न कळे येथीचा अर्थ नेत्रे विण निधान स्वार्थ अंदास कळेना. तरी हांगा अंध लोकांक थोड हाता लागतितल्यान तांकां पाप नेत्रच आसनात न्ही. त्यामुळे ती निधान सोडची जाल्यार मनाचे नेत्र लागतात दिव्य चक्षु लागतात म्हळ्यार माय कल्ली. माय म्हळ्यार कळ्ळें उत्पत्ती स्थिती लय निग्रह अनुग्रह तिगल स्वरूप उत्पत्ती स्थिती लय हाज्यान ती घडल्या ती नश्वर आस पण ती परमात्म्यांतन परब्रह्माचीच शक्ती ती. त्यामुळे ती तीन एकरूप केल्या शिवाय आमकां कस जाय तें मेळना. म्हळ खातीर ते कशी करची तें सम कळका. माय म्हळ्यार कल्लें दृश्य म्हळ्यार कल्लें अदृश्य म्हळ्यार कल्लें कशें तें काम करता. आमी संस्कृत कोर नये म्हणून ना संस्कृतांत सगळें ज्ञान भरल्या जाल्यार समर्थांक हांगें पाप दिसून तांणी तें संस्कृतांत सम अभ्यास करून सगळे उपनिशदांचो हाजो मराठींत तांणी हें ज्ञान प्रचितीचें ज्ञान मराठींत बरयलें. त्यामुळे शक्य तितलें त्या काळची मराठी तरी कळटा शक्य तितलें सोंपें मराठींतून तरी अयो हें कल मराठी संस्कृत जावंक आशिल्लें. अरे तुमकां संस्कृत भास शिकतना जन्म पुराय गेलो. आज संस्कृत मस्त स्तोत्र सती म्हणून स्वामीजी आमगेले स्वाध्याय करतात कळल्याक. तर आमकां अर्थ कळना जाल्यार आचरणांत कशें हाडचें आमी. त्यामुळे ती प्रत्येक फंत इतली कळकळ कितले पाप दडवलेले आसत ते स्वाध्याय घेतात. 2 दिवस 3 दिवस कश्ट काण परत परत तुमकले कळ्ळे वे समची म्हूण विचारते. अर्थ जाता असवे नाल्यार परत कोणाक कले प्रश्न असवे विचारत परत परत सांगतात बेजार ना ती कळल्याक. तर हें गहन ज्ञान आसत आनी तें संस्कृतांत आमकां संस्कृत भास कळना त्यामुळे ती मराठींत बरयलें. आतां मराठी कळना म्हूण आमगेल भाशेन विवेचन करूं सुरू केलो हां. तरी हें ज्ञानच अशें आसा की सर्वांगानी श्रोत जाल्ले शिवाय तांकां कळना. असले वेळार थोडे अगदी कल म्हणटात ताका शिश्ट लोक आसतात शिश्ट म्हूण येदो किंवा स्वताक मस्त ज्ञानी समजत लोक आसतात ती हां. तांकां स्वताक संस्कृत येना तांकां मराठी सुद्दां धड येना पण तांकां कल दिसता संस्कृत म्हळ्यार एक स्टेटस वाडटा अशी. कळना जाल्यार हरकत ना नुस्तें पळयता बसचें फोटो काडचे पारायण करचें हें करचें तशें उपयोग ना. तरी ते कळकळीन सांगता ती एक म्हणती मराठे काय थोडे लोक म्हणटात हे तो भल्यासी ऐको नये ती मूर्खे नेणती सोय अर्थान्वयात सोय पळोवंक न्हय आमी वय की न्ही. परमार्थ दृष्टी आणि अध्यात्म दृष्टी नातील लोक संतांगेल ग्रंथाचेर अनेक आक्षेप घेतात
तातूंत एक आक्षेप म्हळ्यार भास. पण भास ही म्हळ्यार कल्लें, भास ही माया, शारदेगल रूप. तावळीच सांगलें ज्ञान हें गणपती गल अधिष्ठान आनी ताका शब्द रूप दिवचें काम भास करता. तर तें शब्द रूप दिना पळय, तिन्न जर लोकांक अशीच कळनाशीक भाशेंत केलें तर ज्ञानाक कळची कशी. त्यांनी ती तें सुलभ करून सांगका लागता. ते सांगतात एक म्हणती मराठे काय हे तो भल्यासी ऐको नाही, ती मूर्खे नेणती सोय अर्थान्वयाची. आता हांगा उदाहरण मस्त तांणी दिल्या. ती लोहाची मांदूस केली, मांदूस म्हळ्यार पेटीची, लोखंडाची भलीची पेटी हाडली. ती दिसच्या काळीशी आणि तांतूंत मजबूत असणे म्हणून ती हाडली. कला म्हळ्यार रत्न दवरचें. ती आत्मज्ञान हें रत्नस, हें अध्यात्म ज्ञान हें रत्नस. तें श्रवण केल्लें तें आमी मनांत सांठोवंक न्हय. तेमी ती मनाची एक लोखंडा मूस अशी केली, लोखंडाचें एक हें केलें, कसलें म्हणटात ताका, बॉक्स केलो आनी तांतूंत ती रत्न दवरली. ते अभाग्याने त्यागिरी लोखंड म्हणून. आनी तें कोणाक दिवचें गेलें, हें घे बाळा, म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें. एखाद म्हणालो की म्हाका हांव आनंदी आस, तर हें दवर घे तूं लागीं आनी तुवें हातूंत रत्न काण घेवन उपयोग करी. अयो हें केल्लें हांव लेखून तूं भांगरात दितस म्हणून. तूं मस्त श्रीमंत जाला, श्री मेळ्ळा तुका, यशश्री औदार्य वगैरे सगळें अशें म्हूण लेखता. हें खंय तुगेलें औदार्य. तूं लोखंडाची बॉक्स दितस म्हाका म्हूण ताणें ती परत केली, आपणा नाका म्हूण. तशी आतां हातूं खंयच्यान गमटे 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 विजन म्हणून मॅगझीन येता, नंतर सनबीम मॅगझीन येता. कितलें ज्ञान भांडार भरल्या तातूंत, हय की न्ही. स्वाम्यांक गेल्यार तरी अनुश्रवस म्हळ्यार प्रत्येक विशयाचेर तांगेलें प्रवचन येता. ते संपर्क दवरतात. कसली गरज आसता तांकां. तांणी स्वतागल आराम करूं नये, तांणी स्वतागल साधन चिंतनांत राबूं नये ना. पण तेंची सद्गुरू म्हळ्यार कसलें की ज्ञान अनुभव आत्मज्ञानी मनुश्य जाल्यार भक्तांगेल कल्याण जावंक ही कळकळ कोण आसता की ते गुरू जातात आनी शिश्यांक वयर हाडून पळयतात. तर आतां हें सांगता ती लोहाची मांदूस केली, नाना रत्ने साठविली, ते अभाग्याने त्यागिली लोखंड म्हणून. तैसी भाषा प्राकृत. आता प्राकृत, संस्कृत आणि प्राकृत. संस्कृत ही मूळ संस्कृतांत न्हू, मराठी, गुजराती, कन्नड सगळे भास आयल्यात. जाल्यार तैसी भाषा प्राकृत, अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत नेणोनी त्यागी भ्रांत मंद बुद्धीस्तव. हो मंद बुद्धीचो स्वताक साधक म्हणून घेतलो, शिक्कू म्हूण आयला. शिक्कू म्हूण आयला म्हणून गुरूंनी सांगलें हें पळय मा, हें स्तोत्र, हाजो अशेश अर्थ आसा, हाजें चिंतन मनन करी म्हूण मराठी ट्रान्सलेट करून दिलें. तुका मराठी कळटा न्हय किंवां तुका आमची गाल मात्र कळटा तर हांव आमगेल भाशेन सांगता. सद्गुरू आमगेल भाशेन सांगता ती विमर्श सम गमटे कोण सांगतात. हिंदीन सांगता ती, आमची गेल्यान सांगता ती, इंग्लिशान सांगता ती, संस्कृतान सांगता ती, प्रत्येक शब्दाची फोड कोण सांगता ती, परत परत विचारता ती. तरीके अय्यो तें मराठीन केलें किंवां अयो अशी अवाक जावन आमी तांतले पळयता राबता ती. पण आमगेल तांगेल चेहऱ्या लागीं पळयता बसता ती. जाल्यार तांगेल मुखांतल्यान जी शारद उलयता न्ही तें आमगेल मनान खुबजे वारी पिवन घेवंक तो मुरली रवस, तो अमृत रव, अमृत पान आमी अशी विश्वची अवघे ओठा लावून कुबजा प्याली तो मुरली रवक. तशी मुरली वाजयल वारी स्वाम्यांगेल्या हातान जी उदळटा ती सुमन, शब्द सुमन, ती आमी पिवन घेवंक ती अर्था सकट. आनी ताजेर परत घार वचून परत परत रवंत करता, मनन करता, चिंतन करता. ते आमचे गेल्यान सांगिल्लें हें संस्कृतच सांगी आशिल्लें न्हय म्हूण संस्कृत पाठांतर करचें. पाठ करात तुमी पण अर्था सकट पाठ करात न्ही. अर्थ कळला न्हय मागीर ते अर्थ मनान घेवन पाठ करात हें सांगलें. तैसी भाषा प्राकृत, अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत नेणोनी त्यागी भ्रांत मंद बुद्धीस्तव. कोणा दिसता रे हें दासबोध केलें हें मराठींत बरयल्या, आमकां तरी संस्कृत भास मस्त आवडटा. संस्कृताचे जगांत आतां सगळ्यांत व्हड भास म्हूण सिद्ध जाल्या. ती कॉम्प्युटर फ्रेंडली आसके, कंप्युटर इको फ्रेंडली.
ताजेंच मस्त हें जाता असं म्हणून. अरे पण संस्कृत तुक येत वे त्या दीस ते स्वरूप ती कोणी आशिल्ली एक मिनिस्टर त्यातना तिन्ने संस्कृत स्कॉलर तिन्ने सांगलें प्रॉब्लेम इंडियात हो जाला कोणाक संस्कृत येत पळय तांकां कॉम्प्युटर नॉलेज ना आनी कोणाक कॉम्प्युटर नॉलेज आसा तांकां संस्कृता नॉलेज ना. तेमी ती हें दोनी सिंक्रनायज केल्यार मात्र उपयोग जाता. संस्कृत पयलीं शिकचें की कॉम्प्युटर पयलीं शिकचें अशें जाता. तेमी यंगस्टर्सांनी संस्कृत शिकून घेवका आनी ताजो अर्थ ट्रान्सलेट कोर न्हू त्या कॉम्प्युटरांत अर्थ भरून दवरका ती तावळे बाकी जाणांक ताजो उपयोग जाता. तशी तेमी कोणें जर आयतें आज समर्थान आमकां आयत अर्थ दिला ताजो आमी उपयोग करून घेवंकाचे न्हय. तैसी भाषा प्राकृत अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत नेणोनी त्यागी भ्रांत मंद बुद्धिस्तव आहाच सापडता धन त्याग करणे सहज आमकां धन मेळ्ळें. खंय वचून तें डॉलर्स पडले ती सहज घेत कोणाक जाय तांणी घेवन वचा ती सगळे जाण उबान व्हरता आसा ती तावळी तें धन त्याग करणे मूर्खपण. हां कोणें आपण जावन येवन हें घे मा ही रत्न सती हांव तुका शिकयता यो. हां तूं खंयचे भाशेन शिकयता आमचे गेल्यान बाय अयो म्हाका तें मराठी शिवाय जायना बा म्हाका तें संस्कृता शिवाय म्हाका भाव ना. हां संस्कृतांत हांव आयकलें मळकी कलकी होडपण भले कळो कळना जावं. हां तर ते अर्थाक महत्व दिवंका समर्थ सांगता ती अर्थाक महत्व दिवंका. द्रव्य घ्यावे साठवण पाहोची नाही. वज्रा कुटके कडेन टिश्यू पेपरांत मात्या नवचेस म्हणून काणू टिश्यू पेपरांत दवरले ती कामाचे तिन ते टिश्यू पेपर वज्रा कुटके उडोवन चोली तशी जाता. म्हळ्यार कोणाक ताजें ज्ञान ना न्ही ताजें महत्व ना तांगेल तशी जाता. परिस देखिला अंगणी मार्गी पडिला चिंतामणी आव्हावेल महागुणी कुपामध्ये श्रीराम. एक बाई येतू आव्हावेल ती महागुणी ती वखदा येता ती बाई येतू तैसे प्राकृती अद्वैत म्हळ्यार मराठी भाशेन तूं आमची गल भाशेन तूं अद्वैत ज्ञान जर कोणें सांगता सुगम आणि सप्रचित समर्थ सांगता आसा ती तांकां प्रचिती आयल्या त्या आत्मज्ञानी आसत ब्राह्मण ब्रह्मवीद ब्राह्मण आसा ती. इवन संत तुकाराम हे ते सप्रचित आसा ती ते मराठींत अभंग बरयले. ज्ञानेश्वर माऊलीन मराठींत तांगेल बरयले सुगम आणि सप्रचित म्हळ्यार इजी कोण सांगले. एक श्लोका खातीर कितले 40-50-100 एक ओव्या बरयले ज्ञानेश्वर माऊलीनी. हानी तशीच कितले उदाहरण दिले ती सलीस कोण सांगच्याक. अध्यात्म लाभे अकस्मात तरी अवश्य घ्यावे इतले सोपे कोण सांगतना आमकां तांतून अर्थ मनांतून भिनलो रक्तान भिनलो आमगेल वागण्यान भिनलो. हां तें आमकां जाय. भास खंयची आसो भास हे कल जाता शब्द येता ती शब्द ना जाता ती माय ती नश्वर शब्द नश्वर जाल्यार शब्द हे वाहन आसत भाव आणि अर्थाचे वाहन आसत मिडियम आसत तेमी ताजो मान जरूर करता पण त्यांची प्रेस्टीज इश्यू कोण बैसू नये. न करिता वित्पत्तीचा भ्रम म्हळ्यार कले विद्य मेळोवचे श्रम लागता ती संस्कृत शिकूक श्रम लागता ती ते कसले श्रम करनाच ना. सकळ शास्त्रार्थ होय सुगम हे इजी कोण दिल्या मराठीन तूं आणि आत्ता समर्थ म्हणाल तूं मराठी कळना चला हांव तुमकां आमची गेल्यान सांगता तुमगेल मातृभाशेन तूं तर सत्समागमाचे वर्म ते हे ऐसे असे. जे वित्पत्तीने न कळे ते सत्समागमे कळे सकळ शास्त्रार्थ आकळे स्वानुभवासी. श्रीराम म्हणून कारण सत्समागम सत्समागम कोरका संतांगेले चरणांत बसका. हां तावळ मात्र आमकां हें जाता तें कशी बसचें तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. ते ज्ञानी लोक तत्वदर्शिनी असतात तेमी ती तांकां जरी संस्कृत येता ते अशी इन्सिस्ट करनात की आमकां याना संस्कृत तरी तूं संस्कृतांतूच शिकता म्हणून ते ताजी ट्रान्सलेट करून आमकां कळ अशी भाशेन तूं सोपी सोपी उदाहरण दिवन समजून सांगता ती तेमी ती आमकां ते ज्ञान मेळोवचे श्रम जायना ती ते न लगे वित्पत्ती श्रम जन्म सार्थकाचे वर्म वेगळेचे जन्म मरणाचे फेऱ्यान थावन चुकोवचे खातीर ते आयल्या तेमकां आनी ताजे वर्म आमकां ते सांगता आसा ती ताका तितलेंच म्हत्व आमी दिवंका. हांगा एक श्लोक आयला भाषा भेदाश्च वर्तन्ते ह्यर्थ एकोन संशय पात्रद्वये यथा खाद्यम स्वाद भेदो न विद्यते. तशी
आयदान मस्त असली हां आणि तांतू एकच वाडले ताट विंगड नमुन्याची एकल्याक चिक्के फुटके हे मेळ्या एकल्याक केळी पान मेळ्या एकल्याक आनी कसले हाजी पत्रावळी मेळ्या एकल्याक घोमटे भांगराचे ताट जाल्यार रांदप एकची स्वाद एकूची तशी खंयचेय भाशेन तसो भाषा भेदाश्च वर्तन्ते ही अर्थ एको न संशय अर्थ एकूच ताजो त्यामिती भाषा पालटे काही अर्थ वाया जात नाही कार्यसिद्धी ते सर्व ही अर्थाच पाशी आमकां वी आर कन्सर्न विथ द रिझल्ट ओरिएंटेड असे वय की नाही तावळी कशी ते सांगता ती संत कशी सांगतात गो तसं हांव सुचेरडाक रांदप करूं कशी शिकयत न्ही ती कशी शिकयता पयली दोन शिकयता हांव तुमगेल्या रेसिपी बुकान मस्त कलकल बरयलें आसता पण ती कल करता सगळें पयले धोरण शिकयता गॅस कशी पेटोवची धोरण कशी उद्दा दवरचें च्या पाल कितन घालचो हून आयदान उबारची कशी पडक्याने हां आणि मुख्य म्हळ्यार ती कली शिकयत गो तसलें तांगे दोळ्या अंदाज हांव रांदप म्हाका कली येनाशिल्लें हांव लग्न जावन येता हांव मगल म्हालगडी नणद आशिल्ली ती घार आशिल्ली तर ती मगल मायशी तिन्ने म्हाका सांबाळ्ळें सगळी 22 वर्सांची आशिल्ली आणि ऑफिसान तूं काम करताली कले शिकून येयली तिन्ने सगळें पण टीक विचारलें हें घाली तें घाली म्हणटाली तावळे ती म्हणटाली मगल दोळ्या अंदाज तर हांव एक फावट तीक विचारलें तुगो दोळ्या अंदाज म्हाका कशें येतलो तर ती म्हणाली हे पळय हांव करता न्ही हांगा राबून पळय कशें करचें हां घाली म्हाका दाखय इतलें एक चिमटी हें घालें एक चिमटी तें घालें अशी करून शिकली तशी आमकां गुरू तशी शिकयता ती त्या अवसूलवारी हां तांगेल दोळ्या अंदाजू कड्डेर कड्डेर आतां म्हाकाय आयलो तिगल दोळ्या अंदाजू त्या मित्रान दप केल्यार समज जाता वय की न्ही तर तशी ते सांगतात भाषा पालटे काही अर्थ वाया जात नाही कार्यसिद्धी कशी जाता रांदप बरें जालें नवें तशी आत्मज्ञान जावं का हे नश्वर न्ही ईश्वर मेळका आमकां हां त्या अर्था खातीर भास खंयची आसो आमी तें झट पिवन घेवंका आंगान भिनोवन घेवंका त्या प्रमाणे वागच्या लागका ताजे भास कल्ली आशिल्ली शब्द कल्ले आशिल्ले हाजो विचार करचो ना तथापि प्राकृता करिता संस्कृताची सार्थकता तांणी सांगलें हें उलट प्राकृत भाशेची आमी ऋणी आसा ती कल्ल्याक की नाजाल्यार हे संस्कृतांत बरें भांडार भरल्या रत्न भरल्या ती कोणाक ताजें महत्व कळचें आशिल्लें हां आमगे सद्गुरूंनी ताजें ट्रान्सलेशन करून तांणी शिकून तांणी त्रास घेवन सगळे 18 पुराण खंय शास्त्र खंय सगळो अभ्यास करून तांतून जिश्ट मर्म आमकां शिकयत आसा ती आनी शिकयलें इत्याक एकच कळकळ तांकां की आमकां आत्मज्ञान जावंका आमी ह्या जन्म मरणांत फेऱ्यांत सुटका त्या कुर्ल्यांगल बॉक्स अशें आसता एकमेकांक पांय ताण नासतना बॉक्सांतून केन्नापणी भायर पडका आमी हां खुल्ल्या हातूंत तशी तथापि प्राकृता करिता संस्कृताची सार्थकता एरवी त्या गुप्तार्था कोण जाणे बरोबरच न्ही हां ते सांगता ती खरें म्हळ्यार मराठींत व्यक्त केल्ली मिती संस्कृतांत इतलो अर्थ भरला हें लोकांक कळ्ळें म्हळ्यार हांणी तो मराठींत ग्रंथ बरयलो इतलो व्हडू सेम बरयल्या सगळें अध्यात्म सगळें ज्ञान आसा अद्वैत ग्रंथ असो अद्वैताचें ज्ञान भरला अर्थ हां जाल्यार तांणी मराठींत व्यक्त केलेली मिती संस्कृतांत तें भरलेलें आशिल्लें ते अरे बापरे संस्कृत कितली बरी भास न्ही तांणी तें भरलेलें कळ्ळें कशी मराठींत समजायलें म्हूण कळ्ळें जाल्यार आमी म्हणटा यो मराठींत समजायलें आमी आयकना ती म्हूण तशी उपयोग ना तें सांगता ती कळ्ळें अर्थ सार आता असो हे बोलणे भाषा त्यागून अर्थ घेणे उत्तम घेऊन त्याग करणे साली टरफलांचा कळलं अर्थ सार भाषा पोचट अभिमाने करावी खटपट नाना अहंतेने वाट रुधिली मोक्षाची अहम आमगे प्रेस्टिजियस आसता संस्कृत न्हय म्हाका हांव संस्कृत शिकता असो म्हाका इतले परीक्षा जाल्ल्यो हांव हें करता तें करता पण तांतूं जिश्ट कळना अध्यात्म कळका न्हय मुख्य म्हळ्यार नुसतें व्याकरण कळून हें कळून उपयोग ना तरी अर्थ सार भाषा ही पोचट भाषा ही माध्यम हां त्यामी ती अभिमानाने प्रेस्टिजियस करून खटपट करता बसची ना
अहंकार करचो ना ताज्याने आमगेल मोक्षाची वाट अडता. शोध घेता लक्षांशाचा तेथे आधी वाच्यांश कैसा. लक्षांशात शोध घ्यायचो आमगे लक्ष कले हाजे कड्डेली वाच्यांश कसे सम. अगाध महिमा भगवंताचा कळला पाहिजे. हे मुकेपणाचे बोलणे हे जयाचे तोची जाणे. स्वानुभवाची एक खुणे स्वानुभवी पाहिजे. हंगामी राबिया. हो इतलं विषय गहन असणे परत परत समजून घेऊ का आणि मर्याद सोड समजून घेऊ का. हा इतली बुद्ध असल्या इतकं पण सांगा लागले ना. नुसते समजून नाही तर बिनकारकता तू आचरणात येऊ का. ताळ नश्वर असं आवाज नश्वर असं जाल्यार तो बैसचे पहिले ताजो अर्थ तुमच्या थंय पावो मगल आवाज बंद जावचे पहिले हा सगळे हे दासबोधा अर्थ तुमच्या थंय पावो आणि तुमच्या रक्तान भिन्न आणि मगल सुद्धा समर्थ हांगेल इच्छेस आमी समर्थ करून घेता ती आणि आमचे खातीर ते प्रार्थना करता ती कल्ली. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी रामरायाला प्रार्थना करतात ते. हां जशी गुरुपादुका स्तोत्र गुरुभजन स्तोत्रां तू स्वामीजी नित्य म्हूण तांगेल गुरु परंपरेला प्रार्थना करतात तशी हे समर्थ आपणागेल सद्गुरूला प्रार्थना करतात की आम्हाला सगळ्यांना बरं जावो. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. हे विवेचन मराठी भाषेन तू आमगल भाषेन केलेले अशी ताजे मनन करत राबे आमी आणि समर्थांक थँक्स दिवया खरेंची तांगेल ऋण असं आणि ते आमगेल विवेचन पुष्प सगळ्यांनी मेळून तांगेल चरणाचे रामराया चरणाचेर आमी अर्पण करूया. नमस्कार. नमस्कारो. आणि आईची तरी आणि एक स्पेशल असा हांव लागता आईचे 75th कितले जाल्ले हाक महत्व असना कितले भिनले हाक महत्व दिले आमी अजूनही मस्त अशीची आता नोटीस केलेला तळारी भय म्हणून अशी शेअर करूया म्हणून